नमस्कार. आयचो विशय आसा स्वातंत्र्य सैनीक केन्ना सुदारताले. पयर प्रजासत्ताक दिसा मडगांव जिल्लोधिकाऱ्यान भुरग्यां खातीर एक नाचाची सर्त दवरिल्ली आनी ह्या सर्ती भितर पयलें इनाम जें फावो जालें तें पद आशिल्लें रेमो फेर्नांडीसाचें. आमचो गोंयचो रेमो फेर्नांडीस, जें खूब फामाद अशें पद आसा, मारिया पिताशे. तर त्या मारिया पिताशेक पयलें इनाम मेळ्ळें. जाल्यार रोखडेच कांय स्वातंत्र्य सैनीक एकठांय जाले, कांय नगरसेवक एकठांय जाले आनी ते जिल्लाधिकाऱ्या मुखार वचून तांणी निशेध केलो. कितें काय म्हणल्यार तें पोर्तुगीज पद आनी प्रजासत्ताक दिसा पोर्तुगीज पद म्हणपाक जायना. आतां पयलीं तें पोर्तुगीज पद काय आनी खंयचें पद हो मुद्दो वादाचो आसा. ताजो विशय कितें आसा तोय मुद्दो वादाचो आसा आनी ताजो विशय बरोय बी आसा. पूण तो सोडून दिवया. धरून चलात की तें पोर्तुगीजच पद आशिल्लें. जाल्यार तातूंत वायट कितें? पोर्तुगीज भास वायट, पोर्तुगीज साहित्य वायट, पोर्तुगीज लोक वायट, काय पोर्तुगीज सत्ता वायट? म्हजे आवय बापूय दोगी जाण स्वातंत्र्य सैनीक आनी तांचे कडल्यान आनी ते पोर्तुगीजा विरुद्ध झगडल्यात. झगडून तांणी मार खाला, जेली भितर गेल्यात, अंडरग्रावंड काम केलां, खूब खस्त खाल्यात. आनी म्हजो बाबा तर लोहियाच्या हाता सकयल तयार जाल्लो मनीस. पिटर अलोरिसाचो सामको उजवो हात जो काणकोणच्या बॉर्डरीचेर काम करतालो. सगळीं स्वातंत्र्य सैनिकांक खबर आसा. तांचे कडल्यान हांव एक गजाल शिकिल्लो, ती म्हणजे आमी झगडले ते पोर्तुगीज सत्ते आड झगडले, पोर्तुगीज वसाहतवादा आड झगडले, पोर्तुगीज लोकां विरुद्ध झगडले नात. आमकां पोर्तुगीजां कडल्यान मुक्ती जाय आशिल्ली, ती पोर्तुगीज सत्ते कडल्यान जाय आशिल्ली. पूण आतां हें इतल्याचेर पावलां की पोर्तुगीज म्हणटा तें नाका. पोर्तुगीज कितें करप म्हणजे अराष्ट्रीय. कांय वर्सां पयलीं पोर्तुगालाचो राष्ट्राध्यक्ष मारियो सुवारीस गोंया भितर आयिल्लो. मारियो सुवारीस ताजी भेट जेन्ना भारतांत आशिल्ली आनी ती गोंया येवपा आशिल्लो तेन्ना स्वातंत्र्य सैनिकांनी भुमिका घेतली की मारियो सुवारीसाच्या भेटीक विरोध करात. कित्याक? तर तो पोर्तुगीज. आतां पोर्तुगीज म्हणजे कोण? मारियो सुवारीस हो पोर्तुगालांतल्या सालाजार शाही विरुद्ध बंड करून जे स्वातंत्र्य लढो जाल्लो तातूंतलो एक फुडारी स्वातंत्र्य सैनीक, थंयचो पोर्तुगालाचो. आनी आमचे स्वातंत्र्य सैनीक पुरुषोत्तम बाब काकोडकर, जांकां भाऊ काकोडकर म्हणून वळखतात, तांची हांगच्यान सरळ पोर्तुगालाक रवानगी केल्ली तेन्ना मारियो सुवारीसांनी पुरुषोत्तम काकोडकर हे बरोबर जेला भितर आशिल्ले. आनी मारियो सुवारीस हांगा जेन्ना आयलो तेन्ना ताका मेळपाकय गेलो मुद्दम. एक स्वातंत्र्य सैनीक तो राष्ट्राध्यक्ष जाल्लो आनी लोकशाही प्रस्थापीत केल्ली, रिपब्लीक प्रस्थापीत केल्लें. ताकाय बी विरोध. फुंडसॉंग ओरियंट म्हणून एक संस्था आसा. ही संस्था खुबश्यो गजाली सांस्कृतीक मळाचेर, साहित्यीक मळाचेर करता. तर त्या संस्थेन आमचे पणजेचें कस्टम्स हावस, मागीर पणजेची जी इन्स्टिट्यूशन मिनिजीस प्रगांजा पुलीस स्टेशन ही जी बिल्डींग आसा त्या बिल्डिंगेचें रिनोवेशन करचें, तें पेंट करचें म्हणून थारायलें. आनी ताका रंग काडलो आनी तें खूब सोबीत सुंदर दिसता. नार्वेचें सप्तकोटेश्वराचें देवूळ पोर्तुगीजांनी मोडिल्लें आनी शिवाजीन तें वयर परत बांदिल्लें, ताची स्थापना केल्ली. पोर्तुगीजांनी तें जें देवूळ तांणी मोडिल्लें तें देवूळ फुंडसॉंग ओरियंटान रिनोवेट केलें. आनी रिनोवेट करून तांणी सांगलें की आमच्या आदल्या सत्ताधाऱ्यांनी जें कितें पाप केल्लें ताजें पापक्षालन करपा खातीर आमी हें करतात. जाल्यार त्या फुंडसॉंग ओरियंटाकय विरोध. आनी विरोध कित्याक? तर माकाव जें पयलीं पोर्तुगीजां कडेन आशिल्लें थंय जे कजिनो आसात ते कजिनो आनी त्या कजिनोचेर जें उत्पन्न मेळटा त्या उत्पन्नांतल्यान हो फुंडसॉंग ओरियंटाचो पयसो आसा तो हांगा येयला, हो कजिनोचो पयसो आमकां नाका. आज गोंया भितर अशे तरेचे 5-6 कजिनो चलतात आनी ह्या कजिनो वयली मिळकत ही कोट्यांनी रुपयांच्या घरां भितर आसा जी सरकाराक मेळटा. फी म्हणात, बाकीचो कर म्हणात, सगळ्या गजालींतल्यान. आनी त्याच बरोबर थंय सोऱ्याचे न्हंयो व्हांवतात मांडवी भितर, ताचेर एक्सायज ड्युटी मेळटा. आतां ह्यो ज्यो सगळ्यो गजाली आसात तातूंतल्यान जो पयसो मेळटा तो स्वातंत्र्य सैनीक कित्याक घेतात? तर एक काम करात, कितले टक्के हे कजिनोंतल्यान मेळटात आनी कितले टक्के आमकां टॅक्स जो आसा तो सोऱ्यांतल्यान मेळटा
तो काढात आणि सरकाराक सांगात की इतले टक्के आमचे पेन्शन कमी करात, आमकां हो पापाचो पयसो नाका म्हणून. अशें कित्या खातीर करनात? बेटेच उठले सुटले, तुमी प्रत्येक गजालीक विरोध करतले आनी पोर्तुगीजांच्या विरुद्ध हे करतले, पोर्तुगीजाच्या सत्ते विरुद्ध करतले काय पोर्तुगीजां विरुद्ध करतले? आज पोर्तुगीज हो जगांतलो एक गरीब देश आनी थंय लोकशाही प्रस्थापीत जाल्ली आसा. जाल्यार ते लोकशाही देश, आमचे लोकशाही देश आज सगळे ग्लोबल विलेज जाल्ले आसा आनी त्या ग्लोबल विलेजी भितर आमी सगळे एकठांय येतात. असले वेळार पोर्तुगीज एक्चुअली आमकां आमच्या जाणटेल्यांनी शिकोवपाक जाय आशिल्ली. कारण आज आमचे गोंयचे सगळे डॉक्युमेंट, सगळीं कागदपत्रां सगळे जे आसात ते सगळे संदर्भा खातीर जाय ते सगळे पोर्तुगीजी भितर आसा. ते ट्रान्सलेट करूनय आज आमकां मेळना. ती भाशा जर आमी शिकिल्ले, ऑफकोर्स एक जगांतली बऱ्यापैकी उत्कृश्ट भाशा, साहित्य पसून खूब सुंदर आसा, अशी तरेची भाशा तेंय मेळट आशिल्लें. आनी त्याच बरोबर आज आमची ह्यो सगळ्यो डॉक्युमेंट्स ट्रान्सलेट करपा खातीर आमकां त्या भाशेची मदत जाता आशिल्ली. आज अशे तरेन आमी मुखार वचपाची गरज आसा. तेन्ना म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाक जाय, हें जग जेन्ना अशें मुखार चल्लां, आज जेन्ना लोकशाही खातीर जगभर एक 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 चळवळ सुरू जाल्ली आनी लोकशाही देश प्रस्थापीत जावपाक लागले आसात आनी एक तेंपार आमचे वसाहतवादी म्हणून आमचेर सत्ता गाजोवपी पोर्तुगीज सत्ता ही पसून आज एक लोकशाही रिपब्लीक जाल्ली आसा, भारतीय लोकशाही रिपब्लीक जाल्लो आसा. तेन्ना आमी हातांत हात घालून मुखार वचपाचें काय पोर्तुगीज नाका म्हणून प्रत्येक गजालीक विरोध करपाचो? स्वातंत्र्य सैनीक सुदारतले केन्ना?